फोंड्या बाजारांतल्या वेपाऱ्यांनी सोपो एकठांय करपी चौगा आड पुलिशेंत कागाळ केल्या। तांणी धमकावन जबरदस्तीन आपल्यो सयो घेतल्यो म्हण वेपाऱ्यांनी पुलिसांकडे कागाळ केल्या। सयो कित्याक घेतल्यात तें कोणाकच खबर ना म्हण वेपाऱ्यांनी प्रकरण पुलिशेंत पावयलां। सयो कित्याक घेतल्या तें स्पश्ट जावचें म्हण सयो घेवप्या आड खर चवकशी करपाची मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या। फोंड्या बाजारांतले सोपो एकठांय करपी चौगाड वेपाऱ्यांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या। ह्या चौगांनी धमकी दिवन जबरदस्तीन वेपाऱ्यांच्यो सयो घेतल्यात म्हूण वेपारी सांगतात। सांजी म्हणपा लागलो, सांजी म्हणटा कित्याक रे? आनी पयलीं सांजी दितलो, आतां सांजी दिना कित्याक दिना? दिवं जाय ना रे, हांव दिना म्हळ्यार तूं म्हळ्यार गांवचो गोंयचो आदोग म्हाका आनी तुका राव सारकी शिकयत कितें अशें म्हणटा लागलो। मुखार वचोन मागीर आनी एकटी सायन मागलो, तिगेर ती दिना म्हणटा तिच्या हाती करून सायनी केली तेणें। म्हणटकीर हांवें म्हणलें आरे ती सायन जाल्यार तूं दादागेर कित्याक करता? गांवांत येयलो तर म्हाका मात हें पळय हें कितें बरयलें तें। मागीर हांव जालें इतल्यान गेलें आनी परत म्हणलो तुका कितें कळटा काय म्हणपा लागलो, तुका मात तकलेन उबो करतलो। सायन मारिना जाल्यार तांणी मारिना, तांचे हात अशें करून बोटान दवरून तेंचे सायनी घेतल्या। हे सायनी घेतल्या कित्याक लागून तेणी घेतल्या त्यो सायनी म्हणल्यार तांकां खबर ना, तेची चवकशी करची। कोणा धमकी दिल्या? धमकी सगळ्यांक दिल्यात, जर सायनी मारिना जाल्यार आमी तुमकां कितें आसा सांगता उठचें पडटलें, आमी दुसऱ्या बसयतले। बाजारांतले सगळे वेपारी पालिकेक 5 रुपया दरान सोपो कर दिवपाक तयार आसात, पूण पालिकेन सोपो कर कंत्राट बंद करचो अशें वेपारी मागतात। कितें म्युनिसिपालिटीचो कायदो आसा तो पयलींच्या 5 रुपया कितें कायदो आसा मिटराक, तेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी पयशे घेवचे आनी पयशे दिवपाक ना म्हणून कोण सांगिना। सगळे लोक आमी पयशे दिता आनी इतल्या वर्सांनी 50 वर्सांनी बसलेले आसा, पयशे दिता म्हणून बसलेले आसा, नाजाल्यार येन्ना पण आमकां काडून उडयता आशिल्ली म्युनिसिपालिटी। आनी म्युनिसिपालिटीक पयशे दिनासतना कोण बसलेले नात, ती इतल्या वर्सां जाल्यार आमी बसता, पयशे दिनासतना कोण बसूंक ना, पयशे दिता म्हणून आमकां बसपाक दिता। 20 रुपया दिवपाक तयार ना? 20 रुपया आमी दिवपाक तयार ना। फाल्यां आनी कोण येतलो 50 दी म्हणटलो, फाल्यां आनी 100 रुपया दी म्हणटलो, अशें दिवपाक। आनी आमी जर म्युनिसिपालिटीक अशे पयशे दिवपाक लागल्यार मार्केटान 10 रुपयाची वस्त आसा ते 25 रुपया विकचे पडटले आमकां। मागीर लोकांकूच त्रास न्ही, आम पब्लिकूच त्रास, आम पब्लिकाक तुमकां म्हारग पडटले सगळे वस्तू। जागा आशिल्ली आमकां आमदारान सांगलेलें आपूण कोणाकूच पावणी दिवपाना आनी 5 रुपया स्क्वेअर मिटरानूच आमी तुमचे पयशे घेतलो आनी आतां कोणे तरी पावणी घेतलो तो आमचे 20 रुपया स्क्वेअर मिटरान पयशे काडटा, ते आमकां परवडना म्हणून आमी कंप्लेन केली। ते प्रमाणे ते आमकां सगळे आतां त्रास करता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। श्रीराम सेनेच्या प्रमोद मुथालिकाक गोंयांत कसल्योच बेकायदेशीर गजाली करूंक सरकार दिवचो ना ही गजाल भाजपाचो म्हणयारो दोतोर विल्फ्रेड मिस्कितान परत एकदा स्पश्ट केला। कांय लोक मुथालिकाक गरजे भायर चड म्हत्व दितात अशें दोतोर मिस्कीत म्हणटा। श्रीराम सेनेक उपाय करपाक गोंयकार समर्थ आसात अशें मत दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार उक्तायता। श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुतालिकाक कांय लोक गरजे भायर चड म्हत्व दितात अशें भाजपा म्हणयारो दोतोर विल्फ्रेड मिस्किता म्हणटा। मुतालिकाक भाजपा सरकार खंयचीच बेकायदा गजाल करूंक दिवचो ना अशें दोतोर मिस्कितान सांगलें। BJP has made it very clear from the beginning that BJP will not allow Ram Sena or any other Sena to function from the soil of Goa unlawfully, creating disturbances in its fundamental character. You cannot cut down his movement, you cannot restrain his movement. If he is punished or to be punished, he goes straight behind a bar. That is the only time you can curtail the movement of any criminal. आदलो गृहमंत्री रवी नायकान 144 कलम लावन श्रीराम सेनेचेर बंदी घातिल्ली अशें सांगपी लोकांक दोतोर मिस्कितान पिशांत काडले। We are not Ravi Naik, which made you believe by applying Section 144, and you people are believing that Section 140. What is Section 144? Can Section 144 ban an organization? And you people are making a big thing. Section 144 is to ban a group of 5 or more people getting together. And I am surprised that some people told me Ravi Naik banned Ram Sena. Section 144 bans an organization. I am ashamed that people do not even know law. श्रीराम सेनेचो प्रमोद मुतालिकच न्ही जाल्यार हेर कोणाकूय तोंड दिवपाक गोंयकार समर्थ आसात अशें दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार म्हणटा। हेच आमचें गोंय कोण राखपा खातीर, आमचें गोंयकारपण राखपा खातीर आनीक कोणी कितलेय जरी आमचेर हांगा येवन अटॅक करपाचो यत्न केलो जाल्यार सुद्दां गोंयकार सगळ्या गजालींक तोंड दिवपा खातीर समर्थ आसात अशें म्हाका दिसता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयच्या सरकारी आस्थापनांनी कोतरादावेल्या सेक्युरिटी गार्डाक ताचे नोकरेचे धड दिसना। गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळान सेक्युरिटी गार्डाच्या पोस्टाक उमेदवाराक 30 वर्सांची वय अट लावन जायरात दिल्ल्यान
आशिल्ल्या सेक्युरिटी गार्डांचेर कलकल आयला. लेबर सोसायटी खाला नेमिल्ले सुमार 1200 गार्ड 5 वर्सां जाली वेगवेगळ्या सरकारी आस्थापनांनी सेक्युरिटी गार्ड म्हण आसात. गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळान ही जायरात शुक्रारच्या पेपरांनी दिल्या. तातूंत सेक्युरिटी गार्डां खातीर 500 पोस्ट काडल्यात आनी वयाची मर्यादा 18 ते 30 दवरल्या. अणभवाची गरज ना. लेबर सोसायटी खाला वावरपी सेक्युरिटी गार्ड हे जायरातीक लागून काचाबोल जाल्यात. जीएमसीतले कितलेशेच सेक्युरिटी गार्डाक आतां ताचे अनिश्चित फुडाराचो भंय पडला. सरकारान नोकरी सालवार करची म्हूण ते मागतात. आतां आमकां सांगलेलें पयर कितें कोण पळय हायटीक लागना, कोण पळय एज बीन जायना तांकां स्विपराक घालता म्हणून सांगलेलें. आनी परते आमी सीएमा कडेन गेले तेन्ना तो म्हणटा आपूण सगळ्यांची गॅरंटी दिना म्हणटा तुमची. आनी आतां परतो एड येयला की 35 वर्साच्या वयर अशें सेक्युरिटी घेवचें ना म्हणून. ह्या पेपराचेर आयज दिसून येता कितें की MLA आपलेच भुरगे भरता आनी हे भुरगे आतां पयलीं कोणी 5 वर्सां कोणी 10 वर्सां कोणी 2 वर्सां आतां ड्युटी केल्या पळय तांकां अशें दिसता की भायर मारलेल्या भशेन दिसता. आमी तेजे जानेवारीन अपॉयंटमेंट घेतली आनी तेणी सांगलें आमकां मे म्हयन्यान तुमचे क्लियर करता म्हणून. आनी तेन्ना सांगलें जे भुरगे एट प्रेजेंट आसात खंय सोसायटीन तांकां एकट्याकय भायर मारचो ना. तो एजीचो ओवर एज आसूं नाल्यार एज सुटेबल आसूं अशें सांगलें. आमी येस केलें आनी आमकां बरें दिसलें आनी आमी येयले. आनी ताका आमी हे सांगलें भाई म्हटलं तुज्या विश्वासार आमी आज पर्यंत आसा म्हाका 14 वर्सांनी ऑलरेडी ट्रेनिंग केलें हांवें पुलिशेन. इतकें केलें आसतना आज जी ही एड येयल्ली आसा पळय हे एडीच्या प्रमाणे आमी भितर आतां 1200 भुरगे आसून कमीत कमी मेळ्ळे जाल्यार 100 भुरगे मेळटले जाल्यार बाकी टोटल जे आसा ते भायर पडटले. आतां तेंचे फुडें कितें येता आसतना सांगून धाडलेलें की तुमकां 6 म्हयन्यांनी वर्सान कितें फिक्स करता म्हणून. आतां तेंचे कितें फुडें आयुश्य लायफ कितें तेंचे इतलें तेणी क्लियर करचें आमकां. कितें करचें हांव म्हणटा की जे सुटेबल आहा तांकां सेक्युरिटीक दवरचें. जे कमी पडटा हायटीन जावं ट्रेनिंगेक तांकां तेणी हावस किपींगेक जावं गार्डनर ह्या पोस्टार दवरचें. पण तूं तेणी सांगलेलें की आपूण एका भुरग्याक भायर मारचो ना. तेन्ना एका भुरग्याक तेणी ना भायर मारसर आनी तेणी सांगलेलें की आहा ते गोंयचेच आसा पूण कर्नाटकाचे ना आनी कसरले ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक विराम.